साळ न्हंयतलो गाळ काढून कुशीक आशिल्ल्या खारफुटीच्या झाडांनी उडयला। कंत्राटदाराक न्हंयचो गाळ काढून दुसऱ्या सुवातेर उडोवचो म्हूण कंत्राट दिल्लें, पूण तांणी खारफुटीच्या झाडांनी उडयला। हे बरोबर न्हय, देखून खारफुटीन उडयल्लो गाळ दुसऱ्या सुवातेर उडोवचो म्हूण हांवें बंदर कप्तानाच्या अधिकाऱ्याकडेन मागणी केल्या, अशें वेळेचो आमदार क्रूज सिल्वान सांगलें। बुधवारा बंदार कप्तान आनी रान खात्याच्या अधिकाऱ्या वांगडा गाळ काढून उडयल्ल्या साळ न्हंयेची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो। पोर्ट डिसिल्डिंग चलता, डिसिल्डिंग थर्ड फेज चलताली, सो आमची नेसेसिटी आहा थिंगा डिसिल्डिंगाची, पूण तो प्रोसेस आतां कितें केला तें सारकें सॅटिस्फॅक्शनरी ना। सो तेका लागून हांवें कॅप्टन ऑफ पोर्टा प्लस फॉरेस्टा आपयलें, कित्याक थिंगा मँग्रोव्ज आउट ऑफ कंट्रोल गेल्ले। आमी तांकां लेटर बरयल्ली, असेंब्लीकूय हाडलें, कितें ते मँग्रोव्ज थोडे काडून खूंय रिहॅबिलिट करपाचें, खूंय आनी खूंय जाय थिंगा रोवपा जाय। ताका लागून आयज फॉरेस्टाचे मनीस कंबायन आमी इन्स्पेक्शन घेतलां। आतां डिसिल्डिंग त्या कॉन्ट्रॅक्टरान कितें केलां तें काडल्या आनी माती पोती मँग्रोव्जांक घायल्या, आनी सगळें तुमी चोयलां आसतलें आतां तें भाकी माती वयर आसा ती माती खंय भायर उडयली ना, तो कॉन्ट्रॅक्टरान ताका एज पर कॉन्ट्रॅक्टान ती भायर उडोवपाक जाय। सो आमी कॅप्टन ऑफ पोर्टाक रिक्वेस्ट केला की माती थिंगा दवरनाका, त्या पावस येयलो पोती येतली तें डिसिल्ड इतले पयशे मोडून कोत्ता ते तांचो यूज जावचो न्हू। सो पावस येयचे न्हू पयलीं ही माती थिंगाची काडपा जाय, सिल्ट आहा तितले।